सरकारान नोकरभरतीच्या नांवान सगळो भ्रष्टाचार आनी घुसपागोंदळ केला. सरकाराक ह्या विशीं मात्तूय लज ना. भाजप सरकार आयज पडपाचो आसा हातूंत मात्तूय दुमत ना. ह्या नोकरभरती भ्रष्टाचाराचेर चवकशी जावपाक जाय म्हूण एडव्होकेट अमित पालेकार उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. PWD जॉब स्कॅम, GMCन चल्ला तो जॉब स्कॅम, IPHB फूड एंड ड्रग्स हो एक्सपोजे केल्लो आनी ताजो इफेक्ट आमकां काल दिसून आयलो की CMन सांगलें की PWDन जे जॉब काडिल्ले ते सगळे आमी स्थगीत करता आनी इन्क्वायरी बसयता म्हणून. जर सरकाराक दिसलें की हे करपाक जाय आशिल्लें म्हणून जाल्यार इंटेन्शन्स आपले क्लियर करपाक जाय जाल्यार तांणी पयलीं म्हणजे PWD मिनिस्टराक डिसमीस करपाक जाय आशिल्लो, काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो. ते करूना. हातल्यान एक गोश्ट क्लियर जाता की भंय आसा पूण लज ना. एक गोश्ट बरी जाली ती म्हणजे की हे जॉब स्कॅम जे आशिल्ले ते PWDतले बंद जाले. पण म्हाका दिसता आमचो CM हेल्थ मिनिस्टराक इतलो भिवन आसा की ताका दम ना ती जॉबां बंद करपाक. आज IPHB, GMC, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट आनी वेगवेगळ्यो ज्यो मिनिस्ट्री आसा इन्क्लुडींग विमन वेलफेअर, विमन एंड चायल्ड वेलफेअर जी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आसा, तातूंत त्या जॉबांनी PWD पेक्षा व्हडलो स्कॅम चालू आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे इन्क्लुडींग फूड एंड ड्रग्स थंय 4 मार्क पडिल्ले ते 44 केल्या, 5 मार्क पडिल्ले ते 54 अशें करून मार्क्स वाडयल्ले आसा. सादो टायपिंग टेस्ट सुद्दां परत घेवपाक लायलो जाल्यार जे आज पास जाले तांकां ती टायपिंग टेस्ट करपाक जावची ना, कारण ते सगळे मिनिस्टरान एक तर पयशे घेवन दिल्ले कॅन्डिडेट्स आसा किंवा तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कॅन्डिडेट्स आसा. गजाल आसा ती म्हणजे एक मरे मनशाक CMय आसूं, हेल्थ मिनिस्टर आसूं, खंयचेय मिनिस्टर आसूं, ते मनीस, ते गोंयकार, ते गोंयकारांचे रेप्रेझेंटेटिव्ह आनी तातल्यान एक माणुसकी म्हणटा ती आसता. प्रत्येक MLAन, प्रत्येक पॉलिटिशियनाक एक माणुसकी आसपाक जाय. ती माणुसकी आज BJPच्या खंयच्याच मिनिस्टरान आसा अशी दिसना म्हाका. त्या पार्टीन ती उरल्या कशी दिसना म्हाका. आज वेगवेगळ्या तरांतल्यान ते आपली फक्त पार्टी जिखपाक जाय म्हणून लोकांक घेता. ज्या लोकांनी तांचेर टिका केली त्या लोकांक ते भितर घेता आनी तांकां मागीर धुवन साफ करून वापरतात. तेन्ना एक जो तरुण आसा गोंयचो, आज जो 18 वर्सां वयलो भुरगो आसा, जो आज वोटर आसा, जाच्यो सरकारा कडल्यान कांय अपेक्षा आसा, ताका तुमी एकदम गुड्ड्याक मारला. एक गोश्ट तुमी क्लियर कट सांगूंक सोदता लोकांक की पयशे आसल्या शिवाय किंवा तुमी आमकां मतां मारल्या शिवाय किंवा तुमी आमकां पयशे कनेक्ट आसल्या शिवाय तुमचें काम जावचें ना, जॉब मेळचो ना. मॅरिट्साक खंयच थारो ना आनी ही मॅसेज क्लियर कट आज लोकां मदीं तुमी घालता. तेन्ना एक माणुसकीच्या निमतान तरी सरकाराक जर लज आशिल्ली, आमच्या CMाक जर लज आशिल्ली जाल्यार तांणी पयली गजाल करपाक जाय आशिल्ली हेल्थ मिनिस्टराचे पोस्ट बंद करपाक जाय आशिल्ले. ते आज जर करपाचो ताच्यान दम ना जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टराक भिता. ते मागीर मोगान एकामेकां बरोबर बसून कांय गोश्टी उलोवंक, पूण तो मोग खंय तरी भयान जाला आनी भयान कन्वर्ट जाल्या खातीर CMाक आज दिसता की थंय विजिलन्स इन्क्वायरी करची न्ही म्हणून.